ह्या पाठाचे वाक्प्रचार पळोवया. पयलो, सुजावप म्हटल्यार बरें दिसप. उपरांत सांगातान उलोवया. पयलो, तुमी पुनवेच्या चंद्राचें पडबिंब म्हटल्यार रिफ्लेक्शन तळ्यांत पळयलां? जाप हय वा ना. तुमी पळयलां जाल्यार हय, आमी पुनवेच्या चंद्राचें पडबिंब तळ्यांत पळयलां. ना जाल्यार ना म्हणून बरोवपाचें. दुसरें, तुमी सोंशांची आनीक खंयची काणी आयकल्या? जाप हांवें सोंसो आनी हत्ती म्हटल्यार द रॅबीट एंड द एलिफंट वा सोंसो आनी कांसव असल्यो कसल्यो काणयो आयकल्या जाल्यार तुमी ते बरोवंक शकतात. तिसरें, तुमी सोंशाच्या जाग्यार आशिल्लीं जाल्यार कितें करपाचीं? जाप हांव सोंशांच्या जाग्यार आशिल्लीं जाल्यार अशीच युक्ती वापरून हत्त्यांक धांवडावपाचो यत्न व प्रयत्न करतलीं. चवथें, सोंशांचेर संकट आयलें तेन्ना राजान कितें निर्णय घेतलो? जाप सोंशांचेर संकट आयलें तेन्ना राजान हत्ती परत थंय येवचे नात अशी युक्ती करूंक सांगलें. पांचवो, सोंशे उदक पावोवन वापरताले. भासाभास करात. जाप सोंशे उदक पावोवन वापरताले कारण रानांत पावस कमी पडिल्ल्यान रानांतलीं तळीं सुकलीं. सोंशाल्या तळ्यांत इल्लेशें उदक उरलें, देखून सोंशे उदक पावोवन वापरताले. उपरांत चिंतून बरयात. पयलें, सोंशांचो राजा चिंतेंत कित्याक पडलो? जाप रानांत पावस कमी पडिल्ल्यान हत्त्याल्या तळ्यांतलें उदक सामकें सोंपलें. हत्ती उदक सोदीत सोंशाच्या तळ्यार पावले. तळ्यार वचून ते उदक पियेले, न्हाले आनी परत गेले. हत्ती नाचिल्ल्यान उदक खदूळ जालें आनी उदक सोंपत म्हूण सोंशांचो राजा चिंतेंत पडलो. ही जाप खूब व्हड जाता म्हणून हांवें आनीक एक ल्हान सकयल बरयल्या. जाप रानांत पावस कमी पडिल्ल्यान हत्ती उदक सोदीत सोंशांच्या तळ्यार पावले. ते उदक पियेले, न्हाले आनी उरिल्लें उदक खदूळ करून गेले, देखून सोंशांचो राजा चिंतेंत पडलो. दुसरें, पुनवे दिसा मळबांत चंद्र कसो दिसतालो? जाप पुनवे दिसा मळबांत चंद्र वाटकुळोच म्हटल्यार रावंड दिसतालो. तिसरें, सोंशान आपली युक्ती वापरून हत्त्याक कितें सांगलें? जाप सोंशान आपली युक्ती वापरून हत्त्याक सांगलें, महाराज, चूक मागतां, पूण हें तळें चंद्राचें. तो ह्या तळ्यांत रावता. ताका व्हरून तळ्यांतलो चंद्र दाखयलो. तो भियेलो. ह्या तळ्याचें उदक पियेल्यार आनी खदूळ केल्यार चंद्राक राग येतलो म्हणून तो बरोबरच्या हत्त्यांक घेवन परत गेलो. वा ताचोच शॉर्ट आन्सर. जाप सोंशान आपली युक्ती वापरून हत्त्याक सांगलें, हें तळें चंद्राचें. तो ह्या तळ्यांत रावता आनी ह्या तळ्याचें उदक पियेल्यार आनी खदूळ केल्यार ताका राग येतलो. चवथें, रानांतलीं तळीं कित्याक सुकलीं? जाप रानांत पावस कमी पडलो म्हणून रानांतलीं तळीं सुकलीं. उपरांत प्रश्न, सकयल दिल्लीं वाक्यां कोणी कोणाक म्हणलें तें बरयात. पयलें, हें तळें चंद्राचें. जाप हुशार सोंशान हत्तीक म्हणलें. दुसरें, आमची चूक जाली. जाप हत्त्यांनी हुशार सोंशाक म्हणलें. तिसरें, हत्ती परत थंय येवचे नात अशी युक्ती कर. जाप सोंशांच्या राजान हुशार सोंशाक म्हणलें. चवथें, महाराज, चूक मागतां, पूण हें तळें चंद्राचें. जाप हुशार सोंशान हत्तीक म्हटलें. पांचवें, चल तुका तळ्यांतलो चंद्र दाखयतां. जाप हुशार सोंशान हत्तीक म्हणलें. सकयल दिल्ल्या उतरांचो वाक्यांत प्रयोग करात. अ. खदूळ, पावस पडिल्ल्यान तळ्याचें उदक खदूळ जालें.
ब खूश, आमी सदांच खूश रावूंक जाय. क हुशार, सोंसो ल्हान पूण खूब हुशार आसलोय बरोवंक शकतात. ड फुडें, आमी जिवितांत सदांच फुडें सरपाक जाय वो वचूंक जाय. च वाटकुळोच, चंद्र मळबांत वाटकुळोच दिसतालो. चंद्रा बरोबर खेळुया आनी संवाद घडोवया. संवाद मिन्स डायलॉग. कल्पना करात मिन्स इमॅजिन. चंद्र तुमचे बरोबर खेळपाक येता तेन्ना चंद्रा वांगडा केल्लो संवाद सकयल बरयात. भुरगीं, आरे तूं कोण? चंद्र, म्हाका वळखनात? हांव चंद्र. ताच्या उपरांत कितें आसा तें आतां आमी बरोवंक जाय. भुरगीं, आतां वळखलो तुका. चंद्र, म्हाका तुमच्या वांगडा खेळपाक जाय. भुरगीं, बरें आसा, पूण कसलो खेळ तुका खेळपाक येता? चंद्र, आमी आपालिपा खेळया. हांव कुपा फाटल्यान लिपतां आनी तुमी म्हाका सोदात. भुरगीं, बरें बरें, मजा येतली, चल सुरू करुया. फावो तो पर्याय वेंचात आनी ताचे मुखार कुरू करात. पयलें, हत्यान तळयांत कितें पळयलें? सोंसो, चंद्र, झाड वो माड? हत्यान तळ्यान चंद्र पळयलो. दुसरें, पुनव आशिल्ल्यान चंद्र मळबांत कसो दिसतालो? वाटकुळोच, धवो फुल्ल, अर्दकुटो वो वांकडो? जाप वाटकुळोच.